प्रुडंट मिडियाच्या ह्या खाशेल्या पॅनल डिस्कशनात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हे पॅनल डिस्कशन खासा करून आमी आयोजीत केल्लें आसा लैंगीक शिक्षण ह्या विशयाचेर आनी सेक्स एज्युकेशन अशें लैंगीक शिक्षण ह्या गोष्टीक आमी सेक्स एज्युकेशन म्हणून चडशे वळखतात. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार गोंयांत ल्हान वयांत ऐन तारुण्यात जी भुरगीं ल्हान वयांतल्यान भितर सरता तेन्ना जायत्या समस्यांक ह्या भुरग्यांक तोंड दिवचें पडटा. जेन्ना ती तारुण्यान भितर सरता म्हळ्यार एडोलेसन्स एजीन पावतात तेन्ना जायत्यो समस्या तांचे मुखार उब्यो जातात. तातूंतल्यानूच एकदां बलात्कार, विनयभंग किंवा आत्महत्या अशा गोष्टींक ती भुरगीं बळी पडटात. ह्यो सगळ्यो गोष्टी ज्यो आसा ताज्यो सेक्स एज्युकेशना कडेन कितें संबंद आसा आनी अशा पद्दतीचे च्या भुरग्यांक किंवा ह्या वयांतल्या भुरग्यांक शाळेंतल्यान किंवा पालकां कडल्यान कशा पद्दतीचो सपोर्ट मेळपाक जाय हें जाणून घेवपाक आमी त्याच विशया वयल्या मानेस्तांक हांगा आज आमंत्रीत केल्ले आसा. आमच्या बरोबर आज स्टुडिओ भितर आसात पिटर बॉर्जीस. पिटर बॉर्जीसाक म्हाका दिसता जायतीं भुरगीं पालक शिक्षक वळखता आसतले कारण ते चायल्ड रायट कमिशन म्हळ्यार बाल हक्क आयोगाचे चेअरपर्सन आसा आनी अश्यो जायत्यो केसी तांचे कडेन पाविल्ल्यो आसा आनी ह्या मळाचेर म्हाका दिसता चायल्ड रायट म्हळ्यार बाल हक्क ह्या मळाचेर तांचे खूब वावर आसा आनी खुबश्यो केसी तांणी हँडल केल्या आनी खूब खर अशें एक्शनूय बी तांणी गुन्यांवकारांचेर घेतिल्ल्यो आसा. येवकार पिटर बॉर्जीस सर. दुसऱ्या सुवातेर आमच्या बरोबर आसा एडवोकेट स्वाती केरकर. एडवोकेट स्वाती केरकर ह्यो कोर्ट मिडिएटर ट्रेंड कोर्ट मिडिएटर जावन आसात. तशेंच त्यो वुमन्स कमिशनाच्यो माजी अध्यक्ष म्हणूनय तांणी काम पळयल्लें आसा. तशेंच भारतीय स्त्री शक्तीच्योय माजी अध्यक्ष आसात आनी सांखळे हांगासरल्या हेडगेवार विद्या मंदिर ह्या शाळेच्या वेवस्थापनाच्यो त्यो उपाध्यक्ष जावन आसात. येवकार स्वातीताई. तिसऱ्या सुवातेर आमच्या बरोबर आसा अश्विनी बांदेकर. अश्विनी बांदेकर ह्यो गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या खाला फाटल्या 10 वर्सां सावन कावन्सिलर म्हणून वेगवेगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी भेट दितात. त्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यां कडेन शिक्षकां कडेन पालकां कडेन तांचो दिसपट्टो असो संबंद येत आसा आनी खुबश्या वेळार तांणी अशा भुरग्यांक इमोशनल सपोर्ट सुद्दां दिवन तांच्या समस्येंतल्यान तांकां भायर काडिल्लें आसा. अश्विनी बांदेकर तुमकां येवकार. सगळ्यांत पयलीं म्हाका दिसता मोठो प्रश्न म्हाका तुमकां विचारचोसो दिसता की सेक्स एज्युकेशनाची गरज खरेंच आसा? डेफिनेटली राधिका, सेक्स एज्युकेशनाची गरज आसा, खूपच वाडल्या. इनफॅक्ट कित्याक एज अ कावन्सिलर हांव ज्यो केसीस हँडल करता आतां टॅक्नॉलॉजीचे इन्फ्लुअन्स भुरग्यां मदीं खूब आसा. सो कितेंय तांकां इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार ती इजिली टॅक्नॉलॉजीचेर अवेलेबल आसा. बट ती कितपत इन्फॉर्मेशन रायट आसा, कितपत ती इन्फॉर्मेशन वॅलीड आसा, ओके, कितपत ती इन्फॉर्मेशन ऑथेंटीक आसा हें आमकां खबर आसना. ती फॅक्च्युअल नॉलेज नाल्यार फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन जी जाय पडटा सेक्स एड्युकेशनार तो एक स्पेशलिस्टूच तांकां दिवपाक शकता. सो ताच्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या हायस्कूल म्हणा, हायर सेकंड्रीज म्हणा, प्रायमरी स्कुलान सुद्दां त्या एजीनूच आमकां सेक्स एड्युकेशन जें आसा तें स्टार्ट करचें पडटा. हें खूब गरजेचें आसा. ओके. आतां म्हाका कितें दिसता की सेक्स एज्युकेशन अशें म्हणच्या परस न्ही हांव ताका सेल्फ एज्युकेशन म्हणत. कित्याक इट इज टोटली पर्टेनींग टू युअर सेल्फ. इट इज व्हेरी व्हेरी पर्सनल अँड प्रायवेट. आतां सेक्स एज्युकेशन दिवप जे आमच्या अश्विनी बाय म्हणटा न्ही ते 100% बरोबर. आनी ते नाशिल्ल्या कारणान जें कितें कन्फ्युजन आनी ताजे रिपरकशन्स आमी समाजान पळयतात ताका लागून पूण एक कन्फ्युजन आसा पेरंट्सां भितर, टिचर्सां भितर आनी जे लोक हँडल करतात भुरग्यांक आसत एडोलसंट्स आसत की सेक्स एज्युकेशन म्हणजे एक्झॅक्टली कितें करप, बरोबर कितें पार्ट करप आमी सेक्स एज्युकेशन म्हणजे सेक्स एज्युकेशन म्हणजे आर यू गोइंग टू टीच अवर चिल्ड्रन द टेक्निक अँड द प्रोसेस ऑफ सेक्स, हाऊ टू हॅव सेक्स, or are you going to tell our children to have safe sex? This is not. हे आमचे तकलेन ना न्ही. आमचे तकलेन वेगळे आसा समाज म्हणून पळयता आसतना. सो सेल्फ एज्युकेशन इज अ पार्ट ऑफ होलिस्टीक एज्युकेशन. आनी तें जर होलिस्टीक एज्युकेशन म्हणून पळोवपाक जाय जाल्यार ते कितल्या सहज सुंदरपणेन ते भुरग्यां पर्यंत वचपाक जाय न्ही हाजेर अभ्यास करप खूब गरजेचो आसा. आनी ताका लागून
तशा पद्दतीन ते त्या कोऑर्डिनेशनान वचपाक जाय. सो एक्सपर्ट आता अश्विनी म्हणटा न्ही ते एकदम 100% बरोबर की एक्सपर्ट्स एज्युकेशनिस्ट जे जे भितर फिल्डान आसा काउन्सलर्स हांच्यांनी सगळ्यांनी बसून एक पॉलिसी फ्रेम करपाची खूब गरज आसा कशें दिसता. आनी वी हॅव टू पॉयंट आउट वॉट इज सेक्स एज्युकेशन अँड हाव वी आर गोइंग टू पार्ट इट. एज आय से इट इज सेल्फ एज्युकेशन. बरोबर. कशे पद्दतीन दिवप हे जे कन्फ्युजन आसा न्ही जे पेरंटांच्या तकलेन खूब कन्फ्युजन आसा आज. टीचर जे हँडल करतात न्ही एक्च्युअल केसीस तांचे तकलेनी बी खूब कन्फ्युजन आसा की आमी हांकां कितें म्हणून कितें सांगप. म्हणून सांग ना एकदा थोड्या पेरंट्सांच्या तकलेन अशें येता की सेक्स एज्युकेशन म्हळ्यार शिशी ह्या वेळार तुका कित्याक रे बाबा भुरगीं जल्माक घालपाचो विचार करता. हां. सेक्स एज्युकेशन म्हणल्यार तांकां वेगळें दिसता हाव टू हॅव सेक्स अशा Exactly, पद्दतीचे. exactly. तांचे तकलेन म्हाका दिसता पयलीं हो विचार घालपाक जाय की बाबा सेक्स एज्युकेशन म्हळ्यार हाव टू हॅव सेक्स अँड हाव टू हॅव सेफ सेक्स हे न्ही. हाऊ टू हॅव सेक्स टेक्निक म्हणजे सेक्स एज्युकेशन न्ही. Exactly. हे इट इज तांचे प्रिपेरिंग युअर चाइल्ड टू द एडल्टहूड. हां. आणि कशें आसा न्ही सेक्स एज्युकेशन म्हणजे ताज्या भोवतीनी सेक्स ह्या संबंदीत 3 गजाली ताका कोरिलेट जाता. एक म्हणजे तुजे इमोशनल फॅक्टर आसतले, अश्विनी मान्य करतली इमोशनल खूब फॅक्टर आसा. दुसरो सोशल. सी वी हॅव टू सी दॅट देर आर सर्टन सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स. आमी जे कशें वागता ते सोशली एक्सेप्टेबल आसपाक जाय न्ही. सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स आनी प्लस लिगल आस्पेक्ट आसा. हांव जर म्हणत की एवरी ह्युमन एक्टिविटी इज रेग्युलेटेड बाय लॉ. आता भुरग्याक तर तू गाडी दिता ल्हान असताना तू गाडी दिवं शकता ते कायदो आडवो येतलो न्ही. ही हॅज टू बी अ मेजर. ताका सेल्फ स्टार्ट करून गाडी चलोवपाक कळटा खरी पूण ताका तू दितले ताका चलोवपाक येता म्हणून. तशें ना तरतूद ना. सो ह्यो गजाली भुरगेपणांसून सहज रित्या कश्यो सांगपाक जाय. आता ल्हान एक भुरगो आसतलो ताका अमक्या वयाचेर कळटा की आपणे नागडो रावपाक जायना म्हणून. हे ताका कोण सांगता कशें सांगता. ताका एका वयाचेर कळटा की दुसऱ्यांचे हांवें हिसकावून घेवपाक जायना आनी खावपाक जायना. तो खूब ल्हान आसतना दुसऱ्याची ओडून चॉकलेट घेवं शकता पूण एका वयाचेर ताका कळटा की हें आपणें करूंक जायना. दीस इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल. हे पेरंट्स ताका कशें शिकयता तो ते कशें शिकता इतल्या सहजपणान ते सुंदरपणान सांगपाचो विशय. बरोबर. कित्याक तो नैसर्गीक विशय म्हणून तो सहजपणान सांगपाचो गरज आसा. तूं अमक्याच वयाचेर येतले आनी आतां म्हजो भुरगो 14 वर्साचो 15 वर्सां जालो आतां ताका हांव बॉम्बार्ड करतले सेक्स एज्युकेशनाचेर अशें म्हणून जायना. ल्हानपणासून प्रिपेर जावपाक जाय मेंटली. कित्याक पळय कशें आसा न्ही तूं म्हणटलें आमकां कित्याक हो प्रश्न येवना. प्रत्येक जनरेशनाचे वेगळे क्वेश्चन्स असतात वेगळ्यो समस्या असतात. ह्या जनरेशनाचे सोशल मिडियान तांणी सांगला टेक्नॉलॉजीच्या काळान ह्या जनरेशनाच्यो समस्या प्रॉब्लेम वेगळे आसा. तूं आतां जनरेशनाचे विशय काडलो म्हणून हांव सांगता. जेन्ना एक 15-20 वर्सां पयलीं जेन्ना भुरगीं शाळेन वतालीं हो प्रश्न म्हाका दिसता सर तुमी आन्सर करपाक शकतले. 14-15 वर्सां पयलीं जेन्ना भुरगीं शाळेन वतालीं शिक्षक पालक दोळे धापून त्या भुरग्यांक शिक्षकांच्या सुवादीन करताले. आजकाल जर तुमी पळयशा जाल्यार आमी दिसपट्टी जेन्ना न्यूजपेपर उगडटा किंवा फेसबूक सोशल मिडिया ओपन करता तेन्ना खंय तरी सर्रास आमकां वाचपाक मेळटा की खंयच्या तरी एका शिक्षकान भुरग्याचो विनयभंग केलो. खंयच्या तरी एका शिक्षकान एका चलयेचेर बलात्कार करपाचो प्रयत्न केलो. अश्यो केसी म्हाका दिसता आमकां दिसपट्ट्यो गोंयान आतां वाचपाक मेळटा. पयरूच पिटर बॉर्जीस सरान एक केस यशस्वी रित्या हँडल केली आनी ताणें त्या शिक्षकाचेर खर कारवाय केली. आमी पेपरान सुद्दां वाचिल्लें आसा. आतां म्हाका तुमी सांगा सर बीइंग द चेअरपर्सन ऑफ चायल्ड रायट कमिशन तुमचे कडेन अश्यो दिसपट्ट्यो केसी येता. आतां पेरंट्सांनी शिक्षकांचेर कितपत विश्वास दवरचो हो मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आनी शिक्षकांक तुमी कशा पद्दतीन ट्रेन करतात काय तुमी कितें पावलां उखल्ल्या काय ना शिक्षकांक ट्रेन करपाक. So one of the mandate of the commission is POCSO Act monitoring. That's one of the act which came into force with the strong focus on children and of course a gender neutral act. When I say gender neutral act meaning we sometimes think that only girls are being abused. But it's not only that, we have seen a number of cases where boys also are sexually abused. Now coming back to, I don't want to target certain section of
people who have abused, but then we have seen that of late a lot of cases have come, and of course teachers, I think 5 or 6 I think matters reported. But then what I realized that there is more awareness which is created, and especially we have focused on building the capacity of the teachers. Recently we have trained almost 3,000 odd teachers. So what we want is that this is something, a subject which is not discussed, as you all of you had said earlier. So we need to create a focal point who will be at least trained to discuss. Now this aspect, as you said, is very sensitive, but the way we present the subject matter, that is what matters. So my co-panelist was saying, the quality of information today, when you search on internet, you don't get appropriate and quality information. So we need to, and also the medium how we give the information. Now it might not be possible in this new age method era that we go and give talk, but then there are several mediums where young people or young students are trying to access. So those platforms should have that correct information. For example, IT, using IT, or using the platform which they often visit. There we need to give good quality information and correct information. So having said that, our focus has been very clear. There is a mandate for us for prevention, to do as much prevention as possible. Also we have created an advisory. Advisory of the Directorate of Education was already there. Why we have created is because precisely we have seen that late reporting of cases. So children suffer for quite some time. They don't have a platform or that courage. They don't muster that courage to report on time, and they suffer for quite some time. Especially shocking were the cases of pregnancy. We have seen students studying in the class, they are pregnant. Neither the teachers are able to read some signs, neither the classmates are able to, even 4th and 5th month we So have late seen. report झाल्या cases. Yeah. So that's very worrying. So we need to create that ecosystem where where we quick. There is a रिपोर्ट quick. जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता की खंय तरी पेरंट्सांचे आनी शिक्षकांचे विश्वास जो आसा एकामेकांचेर तो बसपाचो प्रयत्न जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तेन्नाच खंय तरी म्हाका दिसता अशा पद्दतीच्यो केसी कमी जावंक पावतल्यो. कारण पयलींच्या काळार शिक्षकांचेर भुरगीं दोळे धापून विश्वास दवरतालीं आनी पेरंट्सूय दोळे धापून विश्वास दवरतालीं. आतां खंय तरी अश्यो पद्दतीच्यो केसी जेन्ना आमकां वाचपाक मेळटा, जेन्ना आमच्या नदरेक येता, तेन्ना म्हाका दिसता एक क्वेश्चन मार्क निर्माण जाता. सो अशा वेळार तुमचो रोल महत्वाचो ठरता. देर इज वन मेन आस्पेक्ट टू दीस. हय. म्हणजे आमी म्हणटा की आतां चडश्यो केसी अश्यो जाता, आतां जाता अशें न्ही, आतां त्यो रिपोर्ट जाता. आतां लोकां मदीं अवेरनेस आयला. आतां ताजेर स्पेसिफीक कायदो जाला जो नाशिल्लो खूब वर्सां पयलीं. पॉक्सो एक्ट नाशिल्लो, चिल्ड्रन्स एक्ट नाशिल्लो, किंवा बाकीचे जे आसा न्ही, इवन द डेफिनेशन ऑफ रेप हॅज बिकम व्हेरी वायड. खूब वायड स्कोप दिल्लो आतां ताका, पयलींचें अशें ना. सो ताका लागून जे अवेरनेस जाल्ला न्ही, ताका लागून रिपोर्टिंगूय चड जाता. अशें न्ही की आदी काळान जायनाशिल्लें. दे वर अनरिपोर्टेड केसीस. सेकंडली, आनी एक म्हाका आस्पेक्ट तुका एड करन दिसता, इट इज नॉट द टिचर्स ऑर द ओनली वन सेक्शन ऑफ द सोसायटी. इवन घरांनी सुद्दां, इन द हाऊस होल्ड इट सेल्फ द चायल्ड समटायम्स इज नॉट सेफ. अश्यो केसी कितल्यो तांच्या मुखार आसतल्यो. करेक्ट. एब्युजीस विथीन द फॅमिलीज, आनी त्यो भायर सरना केसी. बरोबर बरोबर. विल एग्री विथ मी. आय एग्री. अँड इवन आता आम्ही सेक्स एड्युकेशन म्हणटा तातून फर्स्ट थिंग की सीक हेल्प. तो सीक हेल्प इमिजिएटली हे आमी गरजेचे सांगप भुरग्यांक की जेन्ना अब्यूज जाता तेन्ना इमिजिएटली तुम्ही कोणाक ट्रस्ट करता ताका सांगप, आनी जो पर्यंत तो मनीस काय करना ताचे बद्दल तो पर्यंत सांगीत रावप. तो अशें ना की हांवें मम्माक सांगलें एकदां आनी तेणी काय करूंक ना, ताणी निग्लेक्ट केलें. म्हाका ह्या गजालीचेर म्हाका सांगचेशें दिसता की आतां जशें सेक्स एज्युकेशन हे प्रत्येक स्कुलान दिवप कंपल्सरी आसा काय ना गोंयान, हे
हो मोठो प्रश्न आसा डेफिनेटली कंपल्सरी आसा आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट न्ही राधिका जो मनीस अवेअरनेस दिता तो पयली कम्फर्टेबल आसूंक जाय ह्या टॉपिकार खरें उलोवपाक ह्या टॉपिकाचेर हो सेन्सिटीव आनी खूब. लज बी राखनासतना म्हाका दिसता हाजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सारकें. हां. टोटल कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर एंड द पेरेंट्स बिकॉज हांव पळयता की टीचर वन सायडेड हँडल करता टीचर जेन्ना एक केस सांगता तेन्ना पयलो पेरंट डिनायल मोडान वता दे डू नॉट एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल की अशें म्हजो भुरगो करूं शकता तिका कळना हें नॅचरल टीचर खुबश्या भुरग्यांक पळयता फॉर हर इट इज कॅज्युअल अँड युज्युअल थिंग जेन्ना टीचर रिपोर्ट करता तेन्ना तिचेर विश्वास दवरपाक जाय न्ही पेरंटान तो विश्वास जर करपाक जाय जाल्यार कंटिन्युअस कोऑर्डिनेशन अँड आय वूड गिव वन स्टेप अहेड से की एज्युकेशन डिपार्टमेंट शूड ऑर चिल्ड्रन्स रायट कमिशन आसतलें किंवा बाकीचे जे फोरम्स आसता तांणी न्ही हे म्हाका दिसता की फोकस ट्रेनिंग दिवप गरजेचें आसा बिकॉज जशें आमी प्री मॅरिटल कावन्सिलींग करता न्ही तशें प्री पेरंटींग कावन्सिलिंगाची गरज आसा अशें ह्यो जाता ते केसी पळोवन जाल्यार म्हाका सामकें दिसता. अशें सर तुमी स्कुलांनी हें केलां नोटीस बी Yeah, काडल्या, so- अशा पद्दतीचें कावन्सिलींग करूं जाय म्हणून. कावन्सिलिंगाचे नोटीस काडूंक ना बट देर आर फ्यू थिंग्स वीच आर रनिंग ऑन अ मायंड. एक तर ते टिचर्सांचें ट्रेनिंग ऑलरेडी जालां आनी म्हाका दिसता आनी एक 10,000 टिचरीचें ट्रेनिंग ट्रेनिंग. नॉर्मली खंयच्या विशयाचेर सो इट्स बेसिकली वी कॉल इट पर्सनल सेफ्टी एड्युकेशन. ओके So तातून सगळें येता and nowadays touch, we bad call touch, everything. yeah we call it safe and unsafe now Okay. like you know Yeah. Okay. just some terminal but you know teachers are given practical ways you know how to even give a demonstration and you know of it's a role plays so we have used that kind of training module also we you know again the question of reporting like you know my demand to the government on just yesterday was you know I feel that the whole mental health care need to be organized in our educational system. Correct. So you know 99 counselors for 1,000 odd schools is definitely not enough. Very and less, and we yesterday figure only I 75. raised a proposal to honorable CM saying that you know every school should have at least one counselor. At a even regular even that is response. less I'll tell you even that Yeah. would be I less feel but as part of a management it is most सामकेंच लेस म्हणजे सामकी कमी पडटा आमी काउन्सिलर प्रोवायड करपाक ते तुमकां फुल टायम म्हणजे अशें म्हणणें आसा की फुल टायम आणि कावन्सिलर कशें आसा full दॅट time. शूड बी ट्रेन फोकस आसपाक जाय ते बिकॉज ऑल चिल्ड्रन मे नॉट रिक्वायर बट सम चिल्ड्रन मे रिक्वायर मोर फोकस yeah अश्यो सेपरेशन करून वेगळे वेगळे तांकां काउन्सिलींग करपाची गरज आसा. अश्विनी वील फुल्ली एग्री विथ मी बिकॉज शी इज फेसिंग डे टू डे इश्यूज अँड डे टू डे प्रॉब्लेम्स Correct. की अशें सेग्रेगेशन करून वेगळे वेगळे एकाच वचून एक लेक्चर दिवन ते कामाचें न्ही. ना करेक्ट. सो आनी मोठी वेगळी गजाल म्हणल्यार म्हाका कितें जातालें की पयलीं ज्यो आमच्यो चलयो जावं चले वयांत येताले तांचे वय सादारण 13, 14, 15 वर्सांचेर चलयो बी वयांत येताल्यो कळ्ळें. सो आतां तांचे सगळेंच बदललां. सो आतां हार्डली म्हाका दिसता 9, 10 वर्सांच्यो चलयो म्हणजे 4थेक 5वेक शिकपी चलयो वयांत येतात. सो अशा वेळार तांचे बिहेवियरल चेंजीस जाता. एकदां खुबदां भुरगीं डिप्रेशनान वतात कळ्ळें. दे फेल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. घराय कडेन एक्सप्रेस करपाक तांकां त्रास जाता, स्कुलानूय एक्सप्रेस करपाक त्रास जाता आनी अशा वेळार खुबशे स्ट्रेसफूल सिच्युएशनांक ती फेस करता आनी आत्महत्या अशा सारकेल्या गजालींक ती बळी पडटात. सो अशा वेळार तांकां कशें हँडल करप अशें तुमकां दिसता? आय थिंक अश्विनी विजिट्स हय आनी पर्सनली थँक्यू राधिका ह्या क्वेश्चना खातीर. पूण कितें आसता न्हय भुरग्यांक खबर आसना की कोणा कडेन वचून उलोवप ह्या सेन्सिटीव इश्यूजांचेर. तांकां दिसता की पेरंट्सांक सांगल्यार ती जज करतली, अंडरस्टँड करची ना. टिचर्सांक सांगल्यार तांकां दिसता की ती बाबा दुसऱ्या भुरग्यांक वचून सांगतली. ओके सो ती ट्रस्ट आनी कॉन्फिडेन्शियलिटी जी आसा पळय ती खंयच उरना. इवन आतां मॅमान सांगलां तशें कावन्सिलर्स आसा पूण बाबा आमी एका विकान 3 हाय स्कुल्स नाल्यार हायर सेकंडरीज कवर करता. त्या टायमार जेन्ना भुरग्याक एक्चुअली गरज आसता त्या टायमार जर कोण ना न्ही सरावंडिंगान दॅट इज द टायम तांकां मागीर ह्या थॉट्स येता की बाबा सुसायड केल्लो बरो आत्महत्या केल्ली बरी, लायफ एंड केल्ली बरी. सो बेसिकली त्या टायमार कोणाक तुमी ट्रस्ट करूंक शकता. मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्सप्रेस युअर सेल्फ. आमी भुरग्यांक सांगता सांगा, उलया, एक्सप्रेस करा. हो आयकना आनी कोणा कडेन वचा. जो पर्यंत तुमकां दिसना की तुमचें कोण आयकता आनी तुमकां हेल्प करपाक शकना तो पर्यंत उलयत रावा सो दॅट समबडी लिसन्स टू इट
तांकां कळटा की बाबा एक्चुअली डिफिकल्ट सिच्युएशन आसा आनी हांकां हेल्प करपाची गरज आसा. आनी आतां भुरग्यांचे इतके हॉर्मोनल चेंजीस जाता म्हणून जशें तूं सांगला न्हू ती मॅच्युरिटी आतां खूब बेगीन येता, exactly. बिकॉज ऑफ दीज चेंजीस. आनी इन्फ्लुअन्स स्कुलाचो, फ्रेंड्सांचो, सोशल मिडियाचो, टिचर्सांचो इतलो आसा की इमिजिएटली कितें आसा जाल्यार गुगल करता, कितें आसा जाल्यार दे ट्राय टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड गेट इन्फ्लुअन्स्ड. आनी मागीर तांकां अशेंय दिसता की एकदा बाबा एक्सपेरिमेंट करप विथ दॅट. एक्झॅक्टली या एंड दॅट इज द टाइम दे डू दॅट. एकदा कशें आसता आपूण बेश्टे अटेन्शन सिकिंगे खातीर फक्त अटेम्प्ट करता बट देन दे एंड अप लुजींग देयर लायफ्स. अशें सुद्दां जाता खुबशे. आणि अशेंय बी आमी पळयलां की सरा कडेन बी येता आसतल्यो केसी, तुमच्याय कडेन म्हाका दिसता अश्यो केसी येता आसतल्यो बीइंग इन दॅट फील्ड. 13, 14, 15 वर्सांचेर जी भुरगीं आसात, हार्डली म्हाका दिसता 9वी 10वीक बी शिकता जी भुरगीं, ती टीव्ही पळयता, मुवीज, ते मुवीजांचेर तांचे इतले इन्फ्लुयन्स जाता तांचेर की एकदां ती मोगान पडटा आनी जेन्ना तांचो हो मोग जेन्ना टिचरांक किंवा पेरंट्सांक कळटा आनी तांकां जेन्ना समजावपाचो प्रयत्न करता तेन्ना ती आत्महत्या करतात मोगान पडून. सो ह्यो केसी कश्यो हँडल करप? तूं आतां म्हणटाले की 16 वर्सांचेर प्युबर्टी येताली. पयलींच्या टायमार आमी भुरगेपणान आयकताली की 16वं वर्स धोक्याचो म्हणून. आतां ते येवन 12वं वर्स धोक्याचो जाला. बिकॉज इट हॅज डायरेक्ट कनेक्शन विथ युअर ब्रेन. युअर ब्रेन इज सच अ पावरफूल थिंग. दिसभर तुका स्टिम्युलस येता, दिसभर तुका अशें सिच्युएशन तूं पळयता की सो ताजो जो परिणाम हॉर्मोनल फास्ट प्युबर्टी येवपाचो वन ऑफ द रिजन तशें आसा. आनी ताका लागून इतल्या भुरगेपणाचेर ताजे बाकीचे कसलेच डेव्हलपमेंट जाल्ले आसना, इमोशनल डेव्हलपमेंट ना, कसलेच डेव्हलपमेंट ना. आनी तातूंत ते भुरगे जेन्ना अशें फेक्स करता न्ही, तर तूं म्हणटा ती कश्यो हँडल करप. मुख्य म्हणजे संवाद सादप हो खूब म्हत्वाचो. पेरंट्स मग पयली बेजिकली ती पेरंट्सा कडेन चड क्लोज आसता न्ही. आवय बापाय टिचरा परस ती पेरंट्सा कडेन क्लोज आसता. बरोबर. सो ताका लागून पेरंट्सांनी संवाद सादप खूब गरजेचो तांच्या कडेन. आनी तो ऑल थ्रू आउट जावपाक जाय. म्हणजे एकदम हांव म्हणटा तशें भुरगेपणानसून जावपाक जाय. भुरग्याक जशें सांगता तूं आतां नागडो रावपाक जायना, ताका ती लत दिसपाक तशें तसो तो संवाद म्हणजे कम्युनिकेशन आनी डायलॉग. पूण ते तूं डायरेक्टली आतां खंयचोच पेरंट समज केन्ना व्हडलो काय हेंच दवरना आनी डायरेक्ट वचून तो सेक्सा विशीं उलोवंक शकना न्ही. पयलींच्यान डायलॉग दवरप पळय. पेरंटांची जबाबदारी म्हाका अशी दिसता एक एल्डरली वुमन म्हणून. फ्रॉम सेक्स टू साल्वेशन एंड इन बिटवीन एवरीथींग शूड बी डिस्कस विथ युअर चिल्ड्रन. ताजी सँक्टिटी आनी सेन्सिटिविटी लक्षांत घेवन त्या वेळार त्यो गजाली सांगपाक जाय भुरग्यांक. मुख्य म्हणजे ताका आमी पयलींच्या काळान भुरगीं सोशल मिडिया किंवा पॉर्नोग्राफी नाशिल्ली, पॉर्न सायट्स नाशिल्ल्यो, पूण तरी आसतना आमी जनावरांक पळयतालीं न्ही. कुत्रे कितें करता, माजरां कितें करता सगळें पळयताले, दिसतालें न्ही. म्हजे भुरग्यांक कळटा फुडें एक वेळ वतकच की हांव जन्माक कसो आयला. एक्झॅक्टली. इफ इट इज रायट फॉर माय पेरंट्स, वाय इट इज नॉट रायट फॉर मी. हो प्रश्न भुरग्यांच्या तकलेन येवं शकता. वाय नॉट मी? Why I can't go for this with my parents? I am born for after such an activity, sexual activity. तो ताका नवेच फेस करता तो. त्या टायमाचेर ताजेर व्हॅल्यू सिस्टम आसा न्ही की मनीस आनी जनावर हातूंतलो फरक हळू समजून सांगपाक जाय. म्हाका भूक लागली म्हणून शेजाऱ्यागेर वचून ताज्या हक्काचें हांव खावंक शकना. एक्झॅक्टली. सो ताका ही गजाल रिलेट करपाक व्हेरी इन ए सेन्सिटीव मॅनर आवयची आनी बापायची आसा अशें म्हाका दिसता. हो संवाद खूब गरजेचो. ताका लागून हांव म्हणटा की ट्रेनिंग फक्त टिचरांक दिवन जावचें ना. पेरंट्स आतांच्या पेक्युलियर सिच्युएशनान ज्यो हाताभायर केल्ल्यो आसा, पॉर्नोग्राफीक सायट सारके पेरंट्सांक खबरूच ना. ताका लागून पेरंटांकूय बी पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ते, सो तांकांय ट्रेनिंग दिवप गरजेचें आसा. इफ वी वॉन्ट अ गुड बॅलन्स्ड सोसायटी, कित्याक हे फुडें आमचे सिटीजन्स. सर तुमचे ह्या विशयाचेर कितें मत आसा? कारण तांणी आतां सांगलें की फक्त टिचर्स न्हय, तुमी पेरंट्सांकूय खंय तरी एज्युकेट करात ह्या विशयाचेर. Yeah, so parental involvement and building the capacity, especially parenting skills, that's one aspect which everyone requires. But I'm moving more than that. The protective mechanism जे आसा आमचे, awareness is one thing, but थोडे कंटेम्पररी इश्यूज जे आसा, स्पेशली
abuse moving online and all, like, so then the protective mechanism je asa te matcha strengthen korpak jay. And I think as you said, like, they get into relationship and all. Yeah, I think at some point of time we should be talking about safe sex. Abstinence, I know, a lot of, it works at some point of time, but, because I see, because 85 pregnancies in last 5 years, these are signs, like, where we need to tell also girls how to protect in case it happens with consent. Because even if we see the POXO cases recent, 16 to 18 जे ग्रुपान जो POXO cases, मेवता आमकां, most of them had a romantic relationship. Although law commission is not willing to reduce the age of sexual consent, but we still see that happening. And then you see they become hostile in the court. They don't want their boyfriend to get arrested. They want, they don't cooperate. So that's a situation which we see in the court. So having said that, I am of the opinion that safe sex needs, and it's part of our adolescent education program. HIV, after HIV came, the conversations surrounding sex were discussed more, and AIDS Control Society has a very good program where they train teachers. Besides us, they also do, it's called adolescent education program. And there the content is very clear, like, I feel that that's the content we need to follow, and so that's the thing. And again I will still say, like, when I say protective mechanism, ek konak approach korpache te schoolant, like, there should be only one person, I think, and that's the counselor. Because can the discussion, like, itle te jata, like, discussion, sogle discussion jata, like, and then many come to know. So that is more traumatic. That is more traumatic, like, and sometimes school reputation and all those factors are also played into the whole, and that's not going to be tolerated. Exactly. So आयच्या म्हाका दिसता आमचो वेळ सोंपत आयिल्लो आसा. हो विशय जशें आमच्या पॅनलिस्टांनी सांगलां, खरेंच खूब सेन्सिटीव आनी सिरियस असो विशय आसा. आनी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराच्या दृश्टीन जर आमी विचार करीत जाल्यार म्हाका दिसता सेक्स एज्युकेशन ह्या गजालीचेर आमी खूब लक्ष दिवपाची गरज आसा. आमचे चायल्ड रायट्स कमिशन किंवा लॉयर, कावन्सिलर हे सगळ्या फिल्डांतल्या लोकांक आमी आज हांगा आपोवन हाडून आयच्या ह्या चर्चेत तांचें मत आमी जाणून घेतलें. आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता इतलेंच दिसून येता की बाकीचे सब्जेक्ट्स आमी स्कुलान शिकयतात खरेंच आनी शिकतातूय खरेंच, पूण खंय तरी म्हाका दिसता काळ आज इतलो बदलत चल्ला आनी ह्या बदलत्या काळा भितर म्हाका दिसता सेक्स एज्युकेशनूय बी स्कुलांनी दिवप तितलीच गरजेची आसा. जेन्ना कावन्सिलराचो विशय आयलो तेन्ना आमच्या पॅनलिस्टांनी गरज उक्तायली की कावन्सिलर्स जे सद्या स्कुलांनी अपॉयंट केल्ले आसा ताची संख्या म्हाका दिसता खंय तरी कमी पडटा, आनी ताका लागून एक रेग्युलर फूल टायम कावन्सिलर दिवचे आनी ताची संख्याय बी भुरग्यांची संख्या जितली आसा त्या संख्येचेर लक्ष दिवन म्हाका दिसता कावन्सिलर स्कुलांनी अपॉयंट करपाक जाय. आनी खंय तरी पालकांची बी भुमिका ह्या वेळार खूब म्हत्वाची थारता. सगळे कितें आपलो भुरगो जे कितें शिकता ते सगळे कितें स्कुलानूच शिकतलो अशो विचार करून आमचे पालक खंय तरी घरा कडेन सुशेगाद रावतात. आनी खूब फावटी आमचे भुरगे ज्यो गोश्टी एक्सप्रेस करपाक सोदतात त्यो गोश्टी एक्सप्रेस करपाक पावना, कित्याक पेरंट्सांकूय आज खंय तरी वेळ नासता आनी सगळें कितें आसा तें बाबा तूं स्कुलानूच पळोवन घे अशेंय बी पेरंट्सांचो एटिट्यूड जाल्लो आसा. सो म्हाका दिसता की लज, भीड हे सगळी कुशीक दवरून ओपनली ल्हानपणांतल्यान सेक्सा विशयी भुरग्याक ज्ञान दिवप खूब गरजेचें आसा. पालकांनी घरांतल्यान सुरवात करची आनी शिक्षकांनी बी खंय तरी शाळेन ह्यो गोश्टी भुरग्यांक शिकोवच्यो. आयचे आमचे पॅनलिस्ट हांगा पिटर बॉर्जीस सर, एडवोकेट स्वाती केरकर आनी अश्विनी बांदेकार, तिगूय जाणां तुमी वेळ काडून आज हांगा आयली आनी आपलें मत हांगा उक्तायलें. म्हाका खबर आसा की वेळ कमी आसा, पूण कमी वेळा भितर जायते पॉयंट्स आमी कवर करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तुमी मुद्दामून हांगा आयली, आपलो वेळ दिलो, ताका लागून प्रुडंट मिडियाचे वतीन तुमचे सगळ्यांचे उपकार आठयता. एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑल पॅनलिस्ट हांव प्रुडंट मिडिया आनी स्पेशली राधिका बाय हांकां थँक्यू म्हणटा की
सेक्स एज्युकेशना सारको सेन्सिटीव विशय तुम्ही आज घेतलो, अशे सेन्सिटीव विशय घेवप खूब गरजेचें आसा आनी तुमचे हाका लागून म्हाका खरेंच आय एम व्हेरी व्हेरी थँकफूल आनी आमकां इन्क्लूड केले हातून. देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या, तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली, पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. मा बाप अरे राव राव, हे घे व्यवस्थित खा, एकटोच खा. होय वखद घे, हा. टायमर घे, विसरशी घेता. ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया. सायबिणी करता. राव राव राव, आता कितें? हे घे. आता ही कित्याक? आज निमणी तारीख, व्हडली लायन आसतली, बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं? अरे राव राव राव, हे घे. आता हे कित्याक? अरे कितलो वेळ उबो रावतलो, बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू? चल बेगीन, लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक? तुका खबर ना? अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल हा? बिल दी. जाले. बोलले अशें कशें? गोंय सरकाराची करामत. एका मिनटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप, मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जायत्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमचे कडेन आसाच. तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे, हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.